आज उचलुया ताचेर सगळेच मोगाचे उमेश्वर आज उचलुया ताचेर सगळेच मोगाचे पोसोरान स्वासोर्गिचो आमचो देव आमचेर आपयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता पोसोरान स्वासोर्गिचो आमचो देव आमचेर आपयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता सगल्यांक तुमकां देव दिसत्यो आज आमी केरीत भाशेन हे दिनवासीचें बलिदान भेटयता बरे भलायकी खातीर मागूंक तांजिला तावारीस देवान ताचे आनी ताचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकी ताका फावो करून मागुया तशेंच आज हे मिसाची भेट किरीत भाशेन समुदाय करता त्यो जावन आसात टेलिफोन एक्सचेंज वॉटर टँक कॉटेज हॉस्पिटल आल्तो चिकाली सॅक्टर तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालो म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया तशेंच मागूंक लायता आज जल्माचो दीस आविलो बार्बोसा हो आमचो भाव आपल्या जल्माचो दीस समोरमता देवान ताचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया सगळ्या आमच्या आमदारां पासत आनी तांच्या वावुरतल्या हेर सगळ्या मनशां पासत तांणी अदीक आनी अदीक आपली जबाबदारी जुट्टी समजून घेवंक दुसऱ्यांक अपमान करिना जावंक पूण बरे तरेन आपलें जिवीत सारतना आमकां अदीक आनी अदीक बरें मेळटात तसले मनीस फावो करूं म्हूण तांचे खातीर आनी तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयज जावन आसा प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचे गोर तुमी वेपाराचे गोर करूं नाकात ही जेजूची उतरां आमकां सांगता आमच्या देवा बापाचे गोर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर ते पवित्र आनी नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय असले निर्मळ जिवीत जिवंक आमकां देवान 10 उपदेश दिलात हे कायदे पाळूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी शक्ती जाय ह्या प्राचीन काळांत आसतना आमच्या पातका खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया बाबा भयणीनो दर दिसाक देव आमकां जाणवायेन बोधता आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरे तरेन जिवंक आमकां आदार दिता पूण आमी जाणवायेन बोलले परस अदीक आनी अदीक पिशेपणान ह्या संवसारांत जियेता आमी आमचीच कूड जें देवाचें मंदीर हें बेमेवरियादीन आमी सारता आमचें उलोवप आमचें न्हेसप देवाक मानता तसलें जायते फावटी जावंक ना देखून ह्या वेळार पयले सुवातेर आमचें चुकीचें बोगसोणें मागुया आनी देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पलयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्म्यान बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध
हे पासत वागीर सदांच्या मरे सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हूच फातराचे मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवे मंदीर आमी बोश्टायता आनी तुजी खरी भोक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या बोडान आमकां नितोड निर्मोळ कर. तुजे मोहिमेक भेटयलोलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सोबे आमी जावंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आजचे नात. मुर्ती घडोव नाकात. वो मोलबार वो चोकला प्रिथमेचेर वो प्रिथमे पोंदल्यान उदकांनी आसात ते कसलेंच वस्तूंच्यो मुर्ती करूंक नाकात आनी तांच्या मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर प्रेमाचेचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटवांक खास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्पोरा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव खास लायन आसतना रावचो ना. शेनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटूंक सांबाळात. 6 दीस तुमी खास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्पोरा तुमच्या देवाक भेटयलोलो शेनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो शेनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरण्यांनी व तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराट घेतलोल्या विदेशांनी. कारण 6 दीस भितर संवसारान रचलोलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसाक ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सर्वेस्पोरान शेनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्पोरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशांत लांब आवंक ताणें भोगचें. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. पोटवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बायलेची व ताच्या गाडवाची व खंयच्याच ताच्या वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर देवाचे गोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो. सोम्या तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सगळीं म्हणोया. सोम्या तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पोराची सोमूत सोर बरी. जिविताची घोटाय. सर्वेस्पोराचे नेम सदांच खरे. नेणट्याची जाणवाय. जबाब. सोम्या तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो
काळजाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोर्ट्स उजोल दोळ्यांचो उजवाड जबाब सोमिया तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची भांगरा परस निबेल भांगरावून काळजाक ताची आस मोवा परस पोलयेंतले मोवावून ओदीक ते गोडवे जबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयली चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता पूण आमी पोरगोट्टाव तो कुर्सार किळायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक काणटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय कोरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाची जाणवाय परस अदीक शाणें आनी जें कितें देवाचे असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बोळा परस अदीक बोलिश्ट देवाचें उतोरें देवाचे गोड उद्गार देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुसल्याक गेलो देव मंदिरांत बैल शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपले वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दोरयेची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सोगल्यांक शेडया बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें हें सोगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें गोर तुमी वेपाराचें गोर करूं नाकात तुज्या गोराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवांनी ताका म्हणलें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुडां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां परतीपाड केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां जुदेवांनी ताका म्हणलें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो पास्कांचे परबेक तो जेरुसल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाच्याच साक्षीची ताका गरज नासली मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका ताबें आसलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाड बाबा भयणीनो आज आमी प्राचीन काळाच्या 3ऱ्या आयतारांत आमी भितर सोदता आमी जाणाव आमकां दर एकल्याक एक जागो
आमी दिलोलो आसा. आमी एक आमच्या जिवितान जागो थारायता. देखीक फुटबॉल ग्रावंडार आमी फुटबॉल खेळटा. आमी तियात्र वो ड्रामा पळयता तेन्ना आमी एका हॉलांत तियात्राच्या हॉलांत पळयता वो आमी सिनेमा पळयता तेन्ना आमी किरीत भाशेन एका हॉलांत वचून सिनेमा पळयता. आमी जेवण जेवता तेन्ना जेवणाच्या ओसऱ्यांत आमी जेवता. आमी बाबा भयणीनो कितेंय तर भासाभास करता जाल्यार आमी ओसऱ्यांत येवन आमी बसता. आमी तर खंय वेता जाल्यार जावं आमी पिडेंत आसा जाल्यार आमी क्लिनिकान वेता वो हॉस्पिटलांत आमी वेता. आमी शिकोवंक वेता तेन्ना आमी किरीत भाशेन इस्कॉलांत वेता. आमी देवाक भेटूंक येता तेन्ना मागणें करूंक येता तेन्ना आमी फिरगोजेंत येता वो इगोर्जेंत आमी देव मंदिरांत भितर सरता. देवाक आमी मागणें करता. म्हणटच दर एक वस्त आमकां थारायलेली ह्या संवसारांत आसा. आमी जेन्ना आमच्या घरांत कोणूय तर पावणे आयले गेस्ट आयले जाल्यार आमी बाबा भयणीनो तांकां किरीत भाशेन ओसऱ्यान बसयता. आमी तांकां बाथरुमान वो दुसऱ्या बेडरुमान आमी व्हरना. आमी जेन्ना बाबा भयणीनो आमचेच शिकप आमी करता. आमी किरीत भाशेन इस्कॉलान वेता. आमी भायर ओसऱ्यांचेर बसून रस्त्यांचेर बसून आमचें शिकप आमी करिना. आमी बाबा भयणीनो आमकां कितें मागणें करूंक जाय तेन्ना मागण्याच्या घरांत आमी वेता. तेरसाच्या सालांत आमी उबी रावता आनी देवाक आमी दिनवासता मागणें करता. आमकां तो दर एक वस्त थारायलेली आसा जाल्यार आमकांय देवान आमची कूड किरीत भाशेन आपलें देव मंदीर कशें दवरून तें पवित्रपणान सांबाळूंक आमकां देवान दर एकल्याक आपणें दिल्लें आसा. आज किरीत भाशेन पयलें वाचप आमी आयकता आनी पयल्या वाचपांत आमी बाबा भयणीनो सुटकेच्या पुस्तकांतले आमी आयकता. तातूंत किरीत भाशेन मोजेसान दिल्ले 10 मांदामेंत जे इस्रायल पोरजेक आपलें जिवीत सारूंक आदार दिता ते किरीत भाशेन ह्या सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटात. आनी सरळ बरयलेलें आसा कशे परी पयलो मांदामेंत तो 10वो मांदामेंत कशे तरेन सांबाळचो आनी कितें कितें करचें तें ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. तातूंत बाबा भयणीनो जुदेवांनी 613 आनीक कायदे उपदेश तातूंत घातले. पूण दुसरें सुमूर्तीचें पुस्तक आमी म्हणटा ड्युटरॉनॉमी हें पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार तातूंत 2 उपदेश आसले जे जेजू आमकां आपल्या संक्षेपान दिता. तो म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. आनी दुसरो मांदामेंत दिता तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. बाबा भयणो आयचें दुसरें वाचप भाग्यून पावलो कुरीतकारांक बरोवन आमकां पयले चिटीन सांगता. कुसार किळायलेल्या क्रिस्ताक आमी परगट्टा. तो म्हळ्यार मनशाक कांटाळो पूण देवान आपयलोल्यांक तो देवाची जाणवाय. बाबा भयणीनो आमच्या मनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू कुर्सार मेलो एक लजेची वस्त आमकां. मनशांचे नदरे मुखार तुमचो देव कुर्सार मेलो तो किरीत भाशेन चोर कसो ताका तांणी नाकारलो आनी कुर्साचें मरण ताका दिलें. कुर्सार व्हडव्हड्याचें मरण तो मेलो आनी बाबा भयणीनो तुमचे पासत तो किरीत भाशेन त्या कुर्सार व्हडवडलो अशें जायते जाणां म्हणटात. बाबा भयणीनो जे मनशाक दिसता देवाचें पिशेपण तें मनशाची जाणवाय अशें भाग्यून पावलो सांगता. आनी जे देवाची बाबा भयणीनो आपल्या किरीत भाशेन येवजण्यो आसात त्यो मनशाक दिसतात तांचें व्हडपण. हाका लागून काय बरें भाग्यून पावलो म्हणटा देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय खरेंच म्हणल्यार हें कितें. जे देवाची पिसाय दिसता ते मनशाचे जाणवाये परस ओदीक बाबा भयणीनो शाणे. म्हणटकूच जे आमकां पिशें कशें देव करता दिसता तें आमच्या शाण्या परस ओदीक व्हडतें. आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बोडा परस ओदीक बलिश्ट. आमकां देवाची असोक्ताय कितें दिसली काय. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. हो पूत असोक्त जावन आपूण कुर्सार मेलो अशें दिसता आमकां. ना बाबा भयणीनो ताणें देवाची खुशी करूंक जाय आसली म्हणटच कुर्सार मरून आमकां ताणें सोडवून हाडली.
आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता बाबा भयणीनो, जेजू कशे परीन आपूण मंदिरांत भितर सरता तेन्ना ते देवाचें मंदीर वेपार कसो धंदो करतात त्या मंदिरांत तांणी किरीत भाशेन हें सगलें कन्वर्ट करून दवरलेलें. म्हणजे जे सुवातेर देवाक बसूंक जाय आसलो, जे सुवातेर देवाक तांणी नमस्कार करूंक जाय आसलो, ते सुवातेर बाबा भयणीनो वेपाराचो धंदो कसो करून इस्रायल प्रजा वागताली. आनी तुवें बाबा भयणीनो ह्या देवाच्या मंदिरांत तांच्या मांडार किरीत भाशेन हे वेपाराचे मनीस जे तुवें आसले ते सगळे बाबा भयणीनो हो वेपार धंदो करतालो. जेजू आमकां पयले पावटी तिडलो रागाबरीस जालो ते आमकां दिश्टी पडटा. किरीत भाशेन एक दोरयेची सोयती करता आनी सगळे तांचे मांड परतिता, तांचे पयशे शेवटिता आनी सगल्यांक बाबा भयणीनो मारून तो भायर देव मंदिरांतलो घालता. कित्याक गाय देवाक राग आयलो? कित्याक गाय देवान हे भाशेन केलें? कित्याक गाय जेजू तांचेर कोलपलो? कित्याक देवाचें घर तांणी बोसटायलें. देव मंदीर जंय देव आपूण किरीत भाशेन तिकाण करतालो, हें देव मंदीर वेपाराचो धंदो तांणी केलो. मोगार बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमकां जायत्यो असल्यो वस्तू दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर आमचें उलोवप. कशे तरेन आमच्या जिविताक आयची ही तिनूय वाचपां आमकां लागतात गाय. कशें आमी उलयता ह्या संवसारांत. देवान आमकां जाणवाय दिल्या, देवान आमकां जीब दिल्या. आमी कशे तरेन हे जिबेचो वापर करता तो आमकां आज उगडास करुया. खरेंच ही जीब आमी देवाचो मान, देवाक मानता तसले आमी किरीत भाशेन वाखाणणी करूंक वो देवाक मानता तो अपमान करूंक आमची जीब आमी वापरता. कितें आमचें उलोवप जाता जायत बाबा भयणीनो, देवाक मानता तसलें वो बेमर्यादेचें, आमकां बेजबाबदारीचें, दुसऱ्यांक अपमान करपाचें, दुसऱ्यांक वायट करपाचें आमचें उलोवप जाता जाल्यार आमकां विचार करुया. दुसरे सुवातेर आमचें न्हेसप कसलें जाता बाबा भयणीनो. आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. कशे तरेन आमी आज ह्या देव मंदिरांत न्हेसून आयल्या. म्हाका शिंगरायलां, भांगारांनी शिंगरायलां, हांव बरे भाशेन न्हेसून आयलां. कितें हांव दाखोवंक सोदतां बाबा भयणी ह्या न्हेसपा उद्देशी? म्हजें प्रदर्शन वो हांव खरेंच देवाक भेटूंक ह्या देव मंदिरांत वाखाणणी करूंक आयलां हें म्हाका गरजेचें हो विचार बाबा भयणीनो. हांव जेन्ना देव मंदिरांत येता तेन्ना मर्यादीन न्हेसोन येवंक हांवें बरे तरेन देवाक वाखाणणी करूंक गरज. आजकाल बाबा भयणीनो आमची सगळीं बाबा भयणां बेमर्यादेचें न्हेसप घालतात. दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो किरीत भाशेन हुस्कायतात. आमची नदर बाबा भयणीनो ओडून व्हरूंक, दुसऱ्यांक आमी ताळणेन घालूंक आमी जायत्यो आमची न्हेसपां आजकाल करता. तिसरे सुवातेर बेमर्यादेचें जिवीत आमी जियेता. देखीक आमी बाबा भयणीनो उजळीं पिक्चरां पळयता, आमी बाबा भयणीनो पोजडेपण करता, आमी बाबा भयणीनो बेमर्यादेचें जिवीत दुसऱ्या सवें जियेता. जावं जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवें संबंद आमचे काजारी जिवीत जावनूय बाबा भयणीनो आमी दुसरे संबंद एकामेका सवें जोडटा. वो दादल्या दादल्या सवें, बायल बायले सवें असले लिंग आमी सांबाळटा बाबा भयणीनो. आमच्या जिवितांत जें कितें बेमर्यादेचें आसा तें घडोवन येता. आज जेजू आमकां उगडास करता. जशें मंदीर जावन आसा पवित्र जंय देवाक भोजन करतात, तशें तुजें जिवीत जावन आसा पवित्र. तुजे जिवितांत देवाक सांबाळ, तुजें जिवीत पवित्रपणान जिये, तुजें जिवीत बाबा भयणीनो एक देवाक मानता तसलें जियोंक तूं प्रयत्न कर. आमच्या जिवितांत किरीत भाशेन आमी देवाक कशे तरेन नमस्कार करता. आमी ह्या दिसांनी बाबा भयणीनो आमच्या गोंयांत जायत्यो वस्तू पळयता, चडवड जाता ती पळयता. आमचें उलोवप कसलें जाता? बेमर्यादेचें जाता. आमचें उलोवप अपमानाचें जाता. आमचें उलोवप बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक कांटाळो हाडटा तसलें जाता. आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दिवंक आमी नको. दुसऱ्या सवें बरे तरेन आमी कशें जियेता, कशे तरेन आमी देवाक आनी एकामेका सवें आमचे संबंद सांबाळूंक जाय तें आमी नकळो बाबा भयणीनो. आमकां पयशे मेळ्ळ्यार आमचें जिवीत अदीक बरें फायद्याचें अशें आमकां मान पदवी मेळ्ळ्यार आमी वयर पावले अशें आमी समजता. आमकां बाबा भयणीनो दुसऱ्यांनी वयर काडलें जाल्यार आमी सजमता आमी राजा अशें आमचें धोरण जाता. दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत कशें जाता बाबा भयणीनो? कसलें जिवीत आमी जियेता? दुसऱ्यांचेर पातयेवन आमी जियेता. दुसरो म्हाका व्हडपण दिता तेन्ना म्हाका दिसता हांव स्वर्गाक
स्वर्गार न्हय पूण हांव संवसाराचो राजा आनी स्वर्ग म्हज्या हातीन आसा अशें म्हाका दिसता. बाबा भयणीनो, आमी खंय वेता, खंयच्या वाटेर आमी आसा, खंय आमचें धोरण पावलां, क्रिस्तांवां कशें आमी जियेता, आमी विचार करुया. आमी बाबा भयणीनो जायते पावटी पिशेपणान ह्या संवसारान जियेता. आमी जायते पावटी कशे ओगेपणान ह्या संवसारान जियेता. आमी जाणा महात्मा गांधीन 3 माकोड दाखयलेले. एकलो आपलो कान दांगता, एकलो आपलो दोळे दांगता, एकलो आपलो तोंड दांगता. ते भाशेन आमचें जिवीत जाला. आमी बाबा भयणीनो पळयोवन पळय नासलेल्या भाशेन करता, आयकून आयको नासलेल्या भाशेन करता, आनी जंय उलोवंक आसा थंय आमी आमची जाप बंद करता. हें जावन आसा आमचें धोरण. आज आमकां विचार करुया, आमची तर कूड आमी पवित्र मंदीर कशें ह्या संवसारान जियेतले जाल्यार आमी मर्यादेचें जिवीत सारुया. आमचें उलोवप वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना अशें जावं दी. आमचें जिवीत बाबा भयणीनो देवाक मानता तसलें जावं दी. आमचें पातकी सैम आमी किरीत भाशेन ताचेर झुजून आमची पातकां सोडून दिवंक आमी वावरुया. अशें दर दिसाक देवान दिल्ले आमचे जिवितांत सुमूर्त आमी सांबाळूंक पावतल्या. देवान दिल्ले 10 मांदामेंत आमी बरे तरेन पाळूंक पावतल्या. जें कितें देवा जाणवाय आसा आनी मनीस सजमता देवाचें तें पिशेपण, आपलें शाणेपण बाबा भयणीनो आमी ओळखूंक पावतल्या. आनी ह्या देवाक अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत आपणावंक पावून आमी एकामेकाचे सेवेंत आनी दुसऱ्या सवें बरेपण विस्तारूंक पावतल्या. हेंच आमचें सवें जावं. आज आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सर्गार आनी पृथ्वीच्यार असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मरयतान सरमलो, पोंस पिलाता काल ताणें गोस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला, तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकेचें भोगसुणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण मानून घेवंक आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय आनी आदार ह्या वेळार आमच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोर्जेंत आनी आपल्या फिरगोजेंत पवित्रताय सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निश्ट मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारांत आपल्या कुडीची निर्मलपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमची भाव भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भिवलेलीं आसात.
ही भिरांतीन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मनाच्या भावा भयणाचो जेजूचेर भावार्थ वाडून आनी तांचेर पातयेन जिवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा आमकां दवरुया. मागुया भोव करून जाणी किरीत भाशेन आमच्या पादवीकाराक लोकमानाची उतरां केल्यान तांकां देवान बोगसोणें फावो करूंक. मागुया जे मनीस आमचेर विरोध आड आमकां भोव करून पिडापीड दिवंक वावुरतात तांकां बोगसोणें दिवंक. मागुया जे आमचे आमदार आसात तांची मनां उजवाडाय आनी उदीक मर्यादेचें जिवीत तांणी जिवंक तांचे खातीर मागुया. भोव मोगाळ बापा, थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आते पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटून ताच्याच काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कोर आनी सगळे आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भोक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर काडी आनी सोत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासताले तुजी खोरी भोक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जोळटालें देखून ताणें तुका व्हडी कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें अशें भेटयलेली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून सोमेस देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोड परगोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन होना पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची जोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता जेची कुडा रगो सेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगती सपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना
दोन दिसाक आमी आमची कूड देवाचें मंदीर करूंक वावरूंक जेजून शिरकयलेले मागणे सगळीं दीर घेवन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां धर्मीक पडूं दिनाका. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजी खुशी परमळे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्या सूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शिडी संवसाराची बाब काडटली देवाची शिडी संवसाराची बाब काडटली देवाची शिडी संवसाराची बाब काडटली शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेसू आमकां आपली कूड मंदीर कशें सांबाळूंक आनी पवित्रपणान जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घेवन आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खी तुका एकवटता. तुका एकवटता. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच वेगळी जावं तुका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
उबी रावया, प्रार्थया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत जेजूचे कुडींत आनी रोगतान दादोशी केलें. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान ओदीक ओदीक भरलोले सांदे आमकां कोर. आनी हे परी न्हूच ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. मिशन संडेयाचें कलेक्शन आमचें जालां तें जावन आसा हे भाशेन. एनवलपाचें कलेक्शन जालां 73,730 रुपया, ₹73,730. कॅलेंडर आमी दिल्ले तातूंत आमचें कलेक्शन जालां 8,660 रुपया, 8,660. सगळें मेळून कलेक्शन जाता 82,390, ₹82,390. बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हें कलेक्शन तुमी बरे भाशेन केलें. भोव करून समुदायाच्या लिडरांनी आपल्या वांगड्यांक सांगलें देखून आनी बरे भाशेन कलेक्शन केलें देखून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मिसांच्या वावराक तुमचो फुलना पाकळी तुमी दिली देखून देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आज किरीत भाशेन 10 ते 7 वाजो पर्यंत, सकाळचें 10 ते सांजे 7 पर्यंत CZMP पब्लीक हियरींग आसलेलें रवींद्र भवन मडगांवां. म्हणटकूच तुमचे लागीं मागता सगल्यांनी तुमी थंय वचून तुमचें कितें आडकुडी आसात, ऑब्जेक्शन आसा, हे फायनल CZMP ड्राफ्टाचेर तुमी सांगूंक दिवचें. बाबा भयणीनो, आमी पाद्री, आमकां भुरगीं बाळनात. जायते फावटी दिसता आमी करता तें आमच्या फायद्याक करता म्हणून. अशें दिसता की आमी सगळीं गिरेस्तकाय आमकां पुजावंक भोंवता म्हणून. तुमचीं भुरगीं बाळां आसात, तुमकां फुडार आसात, तुमचीं घरां आसात. म्हणटकूच जागृत जायात. जायते फावटी बोबाड मारून मारून तोकले अशें दिसतात. तुमकां हुस्को आसूंक जावो. आपलीं घरां तर नात, आपली तो दाखोवन तुवें दाखोवंक ना जाल्यार आमी वचून थंय व्हडल्यान आमचो निशेध मारूंक आनी सांगूंक. अशें करूंक घरांत बसून रावूंक जायना बाबा भयणीनो. आमी जंय निशेध मारूंक जाय थंय निशेध मारून आमचो आवाज आमी किरीत भाशेन बुलंद ओदीक आनी ओदीक गोट करूंक गरज. म्हणटकूच आज 10 ते 7 वाजे पर्यंत थंय मडगांव रवींद्र भवनान किरीत भाशेन हियरींग आसतलें. थंय तुमी वेचे आनी तुमी आपल्याचो तर घर दाखोवंक ना, आपल्याचें तर थंय ना जाल्यार सांगचें. आपूण ओगीच रावतलो अशें तुमचें तो धोरण जालें जाल्यार बाबा उपरांत रडोन फायदो ना. गोंयकारांक आमकां सूय मागीर रडटात, मागीर बोबाड मारतात, मागीर म्हणटात म्हजें हें मोडून वता तें मोडून वता. तुमचे आमदार आसात तांकां पडूंक ना, आमकां तुमचें पडलां, आमकां भुरगीं बाळनात तरी पोतें तुमचें पडलां म्हूण ह्या आल्तारार रावन तुमकां सांगता भयण. उपकार करून वचात आनी तुमचो आवाज थंय तुमी वयल्यान तांकां सांगात. तुमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा तें तांकां तुमी कळयात. किरीत भाशेन आमचो आदलो पाद्विगार फादर नोनाव तारावश हाका मीस आसतलें 10 तारखेर
मार्चाचे सकाळी 7 वाजता आमचो आदलो पादविगार तो इगोर्जीचो म्हणटच ताचे खातीर मीस आसतलें 10 तारखेर सकाळचें 7 वाजता. पंचायतीन नोटीस धाडल्या. मुर्मुगांव प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी और ड्राफ्ट आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन आतां होय प्लॅन बरे भाशेन फुडें वचून किरीत भाशेन तो रिवायज 2030 वर्सांचो ODP म्हणटा पळय तो विलेज पंचायत आशीन दवरलेलो आसा. किरीत भाशेन वचून तुमी पळोवचे तुमचे इन्स्पेक्शना खातीर दवरला. निमाणो दीस जावन आसा 28 मार्चाचे. म्हणटच लोकां लागीं मागता आपल्याचें कितें आसा भाटाबेसां आपल्याचीं घरां आसा तीं थंय आसात वा ना तीं वचून तुमी पळोवची. 8 तारखेर फाल्यां बाबा भयणो आज जावन आसा बायलांचो दीस वुमन्स डे. म्हणटच हो समारोप आमी फाल्यां करतले चिकालीम पंचायत. जायती प्रोग्राम्स आसात आनी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी हो प्रोग्राम करतात. तुमचे बायलां लागीं मागता ह्या प्रोग्रामाक तुमी आजी जावं. बाबा भयणो काल एक घडणी घडली. आमचे एक पंच विचून काडले आनी तुय एक घडणेंत आमचो पादविगार गेलो कित्याक तांकां दुसरे मनीस येवन धमकायताले. असले वेळार आमच्या पादविगाराक ओकमानाची उतरां आयकूंक तो तुमचे खातीर वावुरता जाल्यार आमी आमचो ताळो उबारूंक गरज. जायते फावटी आमी शेळे मोडाय घेवन ओगेपणान आमी आमचे दीस सारता. तुमचे खातीर आमी ह्या फिरगोजीन वावर करता जाल्यार तुमी हें चिंतचें कित्या पासत तो वावर करता, कोणा पासत करता, कोणा खातीर करता, कोणाच्या फायद्याक करता हें तुमी चिंतून उपरांत तुमचें पावल मारचें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमचे सोबत आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे नमस्कार. फ्रेंड्स, शंकर पोलचे आमच्या गोंया खातीर हांव म्हाज्या गोंयान आसा. सुंदर म्हाजें गोंय, निव्वळ म्हजें गोंय, हिरवेगार म्हजें गोंय. आयज आमी पळयता की गोंयान जे घडामोडी चल्ल्या गोंय काबार करपाची. तुमी पळोवंक शकता हे दृश्य. हांव एक्झॅक्टली उबो आहा आमच्या 3 किंग्स चर्ची कडेन. 3 किंग्स चर्च म्हणटा ही कांसावले पडटा आनी हे हिरवेगार रम्य दृश्य तुमकां पळोवंक मेळटा. हे कांसावलेच्यान वयल्यान तुमकां हे बरें दृश्य दिसता. सगळीकडे हिरवेगार, सगळे कडेन माड, मदींत लोकांची आमची नळ्याची घरां, मदींत एक रस्तो गेला, मदींत खंय तरी एक रेल्वे ट्रॅक आसा कितें. आनी हे पळोवपाक सुद्दां मन इतलें बरें दिसता सारकें, मन तृप्त जाता सारकें हे सगळें पळोवन. हे म्हाजें गोंय, म्हजें माणकुलेशें गोंय, म्हाजी मायभूमी, म्हाजी मातृभूमी. आयज ज्या पद्दतीन सेंटराची वायट नजर, सेंटरात जे पॉलिटिशियन बसल्या तेंची वायट नजर आमच्या गोंयाचेर पडल्या कितें, त्या पद्दतीन गोंय जे रॅपिडली काबार करपाक हे लोक उठल्या कितें. आमचें गोंय ह्या पद्दतीन जर अशें चालू उरलें जाल्यार आमचें गोंय उरचें ना. आमचें जें गोंय आहा न्हू कितें तें बाकीचे स्टेटी सारके बुरशे स्टेटी आहा न्हू तेंच्या भशेन जातलें. आनी आमकां तें जावपाक दिवपाचें ना. आमी गोंयकार, आमी इतलीं वर्सां इतलीं वर्सां आमची ही जी मातृभूमी आहा आनी तिची हिरवेगार रम्य हें आहा जी तिची आमी कितें म्हणटात तें
ते सगळे सांबाळून दवरले. आनी आयज ज्या पद्दतीन डबल ट्रॅकिंग, कोळसो हँडलिंग कितें हे व्हडले व्हडले IIT प्रोजेक्ट्स जे आमच्या गोंयांत हे हाडूंक सोदतात पॉलिटिशियन, दॅट इज नॉट गूड. आनी हे गोंयच्या बेटरमेंटा खातीर न्हू, दीस इज डिस्ट्रक्शन. आयज जे पद्दतीन हे सगळे हे जे रॅपिडली चालू आहा हे फक्त पॉलिटिशियनांचे पोट भरपाक. कितें हे गोंयकारांच्या हितान कांयच ना. मुर्मुगांवान ज्या पद्दतीन कोळसो हँडल जाता आनी कोळसो मुवमेंट जाता, कितें सगळे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहात तितून. आनी अशेंच जर चालू उरलें सपोज जाल्यार तो दीस चड लांब ना जे दिसा आमकां गोंयांत पावस सुद्दां कमी पडटलो आनी जी आमची ग्रीनरी आहा ती काबार जातली. आयज ज्या पद्दतीन मेळावली हे प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात, कितें जी हिरवेगार मेळावली आहा, हिरवेगार वाळपय आहा ते काबार करपाक उठले, कितें त्या पद्दतीन सुद्दां आमचे गोंय काबार जातले. आयज ज्या पद्दतीन मोल्या डिफॉरेस्ट्रेशन चालू आहा, कितें गोंय काबार जावपाचे वाटेर. आयज जे पद्दतीन मोपा तेंच्यांनी आमचे हिरवेगार सगळे आसलेले मोपा पेडण्या ते काबार केले. कितें फुडें अशेंच जर चालू उरलें सपोज जाल्यार गोंयची जी हिरवेगार रम्य दृश्यां आहा ती आमकां पळोवपाक मेळची ना. सो म्हाजे हिसपान जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी, सगळ्या गोंयच्या भावांनी जे भायर आहा आनी गोंयांत सुद्दां हेंच्यांनी सगळ्यांनी आयज एक जावपाची गरज आहा हे गोंया वाचोवपाक. नाजाल्यार हो कोळसो कितें हे जो अदानी, जिंडाल, वेदांता कितें हे व्हडले व्हडले जे कॉर्पोरेट्स आहात कितें आनी हे तेंच्या बरोबर हे पॉलिटिशियन आनी सेंटराचे पॉलिटिशियन कितें हे सगळे गोंय आमचे काबार करून सोडटले. आयज जेसिंटो आयलंड असली जी एरिया आहा ती सगळे हे काबार करपाक उठले. जेसिंटो आयलंड हे आमचे बऱ्यांतले बरे आयलंड, ज्या आयलंडाचेर थोडी घरां आहा, कितें पयलींचे आदले काळची घरां आहा आनी चर्च आहा, कितें खूब कितें कितें बरें बरें थंयसर आहा. आनी सगळे हिरवेगार जेसिंटो आयलंड हे आतां MPT कॅप्चर करपाक उठले. MPT म्हणटा कोस्टल सगळे आपले. MPT जर सपोज कोस्टल सगळे आपले म्हणटा CZMP प्लॅनान, जाल्यार फाल्यां सगळें गोंयकारांक आमकां कितें उरलें? गोंयकारांक आमकां फाल्यां कितें उरलें? कितें MPT हे MPT आतां प्रायवेटायझेशन जावन अदानी तांकां कॅप्चर करपाक सोदता. आनी इफ सपोज MPT अदानीच्या हातीन वयता जाल्यार सगळो कोस्टल बेल्ट अदानीच्या हातीन वयतलो आनी सगळो प्रायवेटायज जातलो आनी आमच्या बिचांचेर, आमच्या न्हंयेंचेर आमचो हक्क उरचो ना. आमचे बीच आनी आमचे न्हंय सगळे सेंटराचे जावन पडटले. कितें आनी फाल्यां सगळें आमकां जे आयज मुक्ती आहा, आमी जे लिबरेशन घेतलां, कितें आमी परत ह्या सगळ्या लोकांचे गुलाम जातले. आयज सेंटर ज्या पद्दतीन अदानी रिपब्लीक आनी अंबानी रिपब्लीक करपाक उठला, म्हाका जाल्यार हें दिसता कितें सांग, अशेंच जर चालू उरलें सपोज जाल्यार गोवा सुद्दां तेंच्या कंट्रोलान वयतलें आनी आमचे जे गोंयकारपण आहा ते सगळे काबार जातले. हांव मागता गोंयकारां कडेन की आमी आतां जागे जावया. इट्स हाय टायम नाव. अर्दें गोंय ऑलमोस्ट काबार जाल्लेलें आहा. आमी शेतां पुरयलीं, खाजनां पुरयलीं, न्हंये पुरयले, सगळे पुरोवन उडयले आमी तुका. आमचे सँड्यूज जे बिचाचेर आसता, सँड्यूज म्हणटा ते उरोंक ना. आमची जी मॅक्झिमम ग्रीनरी आहा ती सगळी ह्या लोकांनी काबार करून सोडल्या. आमचे जमिनी आमचे कडेन उरोंक ना. मॅक्झिमम जमिनी आहा ते दिल्ली, हरियाणा ह्या लोकांनी सगळ्यांनी कॅप्चर करून सोडले. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन की सगळे जाण एक जावया आनी हे गोंयचे जे आमचे भवितव्य आहा ते आमच्या फुडारा खातीर वाचोवया. नाजाल्यार टायम आयज जो टायम येयला कितें तो सगळो डिस्ट्रक्टीव टायम येयल्लो आहा. सगळे पॉलिटिशियन गोंय डिस्ट्रक्ट करपाक उठले सारके. आमी आमच्या भुरगेपणाचेर कांटां पयलीं, आंबे पयले, बोरां पयलीं, पणस पयले, कितें चुरनां पयलीं, जांबळां पयलीं. पूण हे आमच्या फ्युचराक आमकां पळोवंक मेळचें ना. कित्याक ज्या स्पिडीन ही ग्रीनरी काबार करपाक उठल्या त्या पद्दतीन जाल्यार आमकां हें सगळें कांय पळोवंक मेळचें ना. सो गोंय जर आयज तुमकां जर वाचोवपाचें आहा कितें जाल्यार सगळे आमकां गोंयकारांक भायर सरून हे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स आहा तेंचो निशेध करचो पडटलो. कितें आनी आमचें गोंय हें सुंदर गोंय आमकां वाचोवचें पडटलें. ना जाल्यार गोंय उरचें ना. गोंय हें अदानी रिपब्लीक जातलें. देव बरें करूं. C'era sole smogaci Urmishmura zmucolojta C'era sole smogaci Ozzolano zvasurnicu Amzone łamcie fagojta Sobie stangani ja pójdę Ciebie
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसांत आमी कितें भाशेन हे मीस समुदाय इग्रेजा पयलो आनी दुसरो सॅक्टर करतात तांकां आनी तांच्या सगल्या कुटुंबा खातीर आमी देवाक आर्गां दिवन दिनवासताना तांचे खातीर मागता देवान तांकां आशिर्वाद बरूं. तशेंच आज जल्माचो दीस समोर उमता आविलो बार्बोसा आनी आना स्मृती पेस ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया देवान तांकां आशिर्वादान भरून सगळे तांचे आपले जिवितान आसात ते तांणी बरी करून आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जीव तांचे खातीर मागुया आनी तांकां आपल्या जिवितान येस हांव दिवंक आमी किरीत भाशेन तांकां कृपा दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाऱ्याचें घर करूं नाकात. ही जेजूची उतरां आमकां सांगतात आमच्या देवा बापाचें घर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर. तें पवित्र आनी नितोल निर्मल सांबाळूंक जाय. असलें निर्मल जिवीत जेवंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. हे कायदे पाळूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी शक्ती जाय. ह्या प्राचीत काळांत आसतना आमच्या पातकां खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया. बाबा भयणीनो आमी जावन आसा देवाचें जिवें मंदीर. आमकां देवाचे जाणवायेन देव भरता. दर दिसाक आपले जाणवायेन चलोवंक आमकां आदार सहकार दिता. पूण जायते फावटी आमच्या उलोवपान आमच्या नेस्पांत आनी आमच्या जिविताच्या बदलोवपान आमी जायते फावटी बदलो पाडिना. आमचें जिवीत जायते फावटी देवाक मानता तसलें आमी जियेना. आमचें उलोवप बेमर्यादेचें जाता. आमचें जिवीत बेमर्यादीन आमी जियेता. असले आनी हेर चुकीचे आमी ह्या वेळार बोगसणे मागून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या दुदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भू पवित्र देवा न्हूच फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बोश्टायता आनी तुजी खरी भोक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बोडान आमकां निगूत तोड निर्मोळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलोलें जिवन
आनी पवित्र मंदिर जेजू सवे आमी जावंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासनाच्या सासनाक सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घोडू नाकात, वो मोलबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितमे पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर, प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो दुयेस करतल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुवांक खास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूट दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव खास लायन आसतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुता धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो सर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांब आंवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोरद्वार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोनीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. पोतून म्हणुया, सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर्ग बरी, जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याची जानवाय. जबाब, सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची.
भांगरा परस निर्बेल भांगारा वोन काळजाक ताची आस मोवा परस पळयेंतल्या मोवा वोन ओदीक ते गोडवे जबाब सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप बा भयणीनो जुदेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदता पूण आमी वरगोटाव तो कुर्सार किलायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटलो आनी ग्रीकांक पिशेपण पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय कोरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जानवाये परस ओदीक शाणें आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बोला परस ओदीक बोलिश्ट देवाचें उतोरें उद्गार देवान संवसारांतलो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे जुआवा पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुसल्याक गेलो देव मंदिरांत बैल शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपले वेपाराचे मांडार बसलेले ते ताका सांपडले ताणें दोरयेची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सोगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हळें हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवांनी ताका म्हळें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां परतीपाड केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां जुदेवांनी ताका म्हळें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो पास्काचे परबेक तो जेरुसल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुस्कोळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाच्याच साक्षेची ताका गरज नासली मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका तावें आसलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगार बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान आमी दर एक वस्त तारावन दवरता जावं आमी फुटबॉल खेळटा जाल्यार आमी फुटबॉलाच्या मैदानार आमी फुटबॉल खेळटा आमी जेन्ना बाबा भयणीनो शिकूंक वेता तेन्ना आमी इस्कॉलांत वेता आमी पिडेंत आसा तेन्ना आमी दुयेंत पडटा तेन्ना आमी क्लिनिकान वेता वो हॉस्पिटलांत आमी वेता आमी तर एक तियात्र पळयतले आमी हॉलांत तियात्राच्या माटवांत तो तियात्राच्या हॉलांत वेता आमी तो सिनेमा पळयता जाल्यार आमी सिनेमाच्या घरांत वेता थंय आमी सिनेमा पळयता आमी काजार लग्न करता जाल्यार लग्नाच्या वसरे आसा थंय वेडिंग हॉल्स म्हणटात थंय आमी वेता दर एक वस्त आमच्या जिवितान आमी थारायता
आमी बाबा भयणीनो आमचे मागणें करता जाल्यार मागण्याच्या घरांत वेता वो देव मंदिरांत आमी म्हणटा इगोर्जेंत आमी मागणें करूंक वेता. आमच्या घरांत आमी मागणें करूंक वेता तेन्ना देवाचो ओसरो आमी म्हणटा जंय देव आमी दवरता थंय आमी मागणें करता. आमच्या घरांत जेन्ना बाबा भयणीनो कोणूय तर गॅस्ट आयली आमी तांकां पावणे म्हणटा आमच्या घरांत आयले जाल्यार आमी तांकां ओसऱ्यान बसयता, आमी तांकां कुजनांत वो बेडरुमांत आमी बसयना. आमी रांदप करता तें आमच्या बेडरुमान आमी करिना पूण आमी आमच्या किचनान आमचें रांदप करता. आमी बाबा भयणीनो कसलोय बरो वावर करता तेन्ना आमी न्हिदूंक वेता तेन्ना आमी आमच्या बेडरुमान वेता, आमी बेश्टे रस्त्यार न्हिदना. आमी कसली भासाभास करता जाल्यार एका हॉलांत आमी भितर सरता, थंय एकठांय जाता आमी भासाभास करता. म्हणटच दर एक वस्त आमी एका जाग्याक थारायलेली आसा आनी हे जागे आमकां देवान दिल्यात. पूण ह्या जाग्यांचेर आमी मागणें करूंक वेता तेन्ना आमी किरीत भाशेन देव मंदिरांत वेता आनी थंय आमी एकपणान एकचारान आनी ओगेपणान जायते फावटी मागणें करता. जेजू आज किरीत भाशेन आमकां सांगता तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर, ह्या मंदीर तुमी बरे तरेन सांबाळचें. न्हंयचो भायलो घोणघोण जाता पळय तें मंदीर न्हय पूण तुमचें मंदीर जें तुमच्या देवान तुमकां रचून ह्या काळजान दवरलां तें मंदीर बरे तरेन पातकां मेकळें तुमी सांबाळचें. मोगाड बाबा भयणीनो आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी थंय मोजेस किरीत भाशेन पोरजेक देवाचे 10 मांदामेंत दिता. हे सुमूर्त कशे तरेन सांबाळचे तो सांगता. आमी जाणा देवाचे 5 पुस्तक तोरा आमी आसलेत, थंय किरीत भाशेन हे उपदेश सांबाळूंक तेणें बरोवन आसलेलें. जुदेवानी जसो काल बोलांटलो तशें 613 आनीक तांणी कायदे थंय बाबा भयणीनो आटापले आनी हे कायदे आपल्या जिवितांत ते जियेताले. जेजू जेन्ना आयलो तेन्ना जेजू किरीत भाशेन ह्या कायद्यांक गुलाम जायना जावंक किरीत भाशेन तांकां प्रवचन करतालो. कायद्याचे गुलाम न्हय पूण खऱ्या मनान खरे भक्तीन आमी हे कायदे पाळूंक जेजू तांकां शिकोवन दितालो. आनी दुसरे सुमूर्तीन बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी हातून 2 व्हड कायदे ते संक्षेप करून जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बोडान तुवें मोग करचो. आनी दुसरो थंय आसा उपदेश तो म्हणटा तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हे 2 आज्ञा तर आमी बरे तरेन आमच्या जिवितांत सांबाळीत जाल्यार सगल्यो आमी उपदेश जे देवान दिल्यात त्यो आमी पाळूंक पावतले अशें जेजू शिकयता. आयचें दुसरें वाचप बाबा भयणीनो बागेवन पावलो कोरींतकारांक बरोवन आपले चिठीन सांगता. तो म्हणटा आमी सगलीं ह्या संवसारांत जियेता ती क्रिस्ताक आमी परगटूंक गरज. बागेवन पावलो अशें म्हणटा आमकां देवाची पिसाय दिसता. कसली पिसाय की जेजू खुर्सार मेलो आनी आमकां खुर्सार मरून ताणें सोडवून हाडली. मनशा मुखार मनशाचे जाणवाये मुखार ही पिशेपण. कित्याक जाय देवाचो पूत जावन तो खुर्सार मेलो हें आमच्या मनान आटापूंक जायना आमच्या. पूण खरेंच जेजू आमच्या पातकां खातीर आमकां सोडवून दिवचे खातीर तो खुर्सार मेलो. म्हणटकूच बागेवन पावलो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा मनशाची देवाची पिसाय दिसता ती जावन आसा मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणेपण आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बोडा परस अदीक बोलीस. देवाची असोक्ताय कितें बाबा भयणीनो देव आमचो मोग करता. आमच्या मोगा विरीत देवाच्यान रावंक जायना ही जावन आसा देवाची असोक्ताय. आनी हाका लागून हे असोक्तायेक लागून देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या मोगा खातीर ताणें ह्या संवसारांत धाडलो. आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता. जोवाचे शुभ वर्तमानांत पयले पावटी आमकां जेजू तिडटा, जेजू रागाबरी जाता तें आमकां आयकूंक येता. जेजूच्या आख्या कार्यांत आमी पळयता केन्नाच तो हांसोना, केन्नाच तो बरे भाशेन आमकां आमुर्को कसो दिसना अशें आमकां आयकूंक येता. सगळे पावटी मागण्यांत आसा, सगळे पावटी सिरियस, सगळे पावटी जेजूक पर्सनॅलिटी नासली काय. जेजू आमचे भाशेन मनीस न्हय आसलो, वय आसलो बाबा बीन ताका राग येनासलो, येतालो. आनी हें आमकां सिद्ध जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत. जेजू जेन्ना देव मंदिरांत आयलो ताणें पळयलें थंय बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले
आनी हे सगळे सावकार आपल्या वेपाराचो धंदो कसो हे देव मंदिरांत भितर करताले हें पळोवन बाबा भयणीनो जेजू तिडलो आनी ताणें दोरयेची एक सोयती घेवन सगळे मांड तांचे उमती मारले, पयशे शिंवरायले आनी तांकां धांवडायले. कित्याक गाय जेजून अशें केलें? कित्याक देवाचें घर पवित्र जावन आसलें. हे देवाच्या मंदिराक ताचो सगळो अधिकार ताका आसलो देखून जेजू दाखोवंक सोदता देवाचें मंदीर पवित्र आमी सांबाळूंक गरज. हाचेवन पवित्र तुमी जावन आसात. म्हणटच तुमी जोण एकलो देवान आपलें मंदीर कशें रचलां तें पवित्रपणान तुमी सांबाळूंक गरज. बाबा भयणीनो, आयची वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार कशीं आमी वाचपां आमच्या जिविताक लायतल्यो? 3 तरेनी वाचपां आमच्या जिवितान आमी लावंक जाता. पयले सुवातेर आमच्या उलोवपान आमी देवाचें मंदीर कशें जाता तें आमकां विचार करुया. देवान आमकां जीब दिल्या, देवान आमकां जाणवाय दिल्या, देवान आमकां सगळें बरें आसा तें उलोवंक आमकां ताणें हे जिबेंतल्यान आमकां उचारूंक बोड दिलां. बाबा भयणीनो, आमी कशे तरेन ही जाणवाय देवाची आमचे जिबेंतल्यान वापरटांव जाय. बरें आसा तें आमी उलयता वो वायट आसा तें आमी उलयता. बरें आसा तें आमी उच्चारता वो वायट गाडयांनी आमी दुसऱ्यांक पाचारता. बरें आसा तें दुसऱ्यांची आमी तोखणाय करता वो वायट उतरांनी वायट पाचारून देवाक आनी आमच्या पेल्याक आमी खाला उडयता. आमकां विचार करुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, कशे तरेन आमी दुसऱ्यांचो मान आनी रेस्पेद सांबाळटा. आमच्या उतरा वरवीं आमी दुसऱ्यांचो मान आनी रेस्पेद खाला उडयता. दुसऱ्यांक आमी किकोन करता, दुसऱ्यांक जो तांचो अधिकार आसा तो आमी माड्डून उडयता आमच्या उतरा वरवीं. जाल्यार आज आमकां विचार करुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, देवाचें मंदीर आमी जाल्यार आमच्या न्हेसपा वरवीं आमी कशें देवाचें मंदीर कशें जियेता. आयज काल आमचें न्हेसप कशे तरेन आमी न्हेसता तें आमकांच विचार करुया. न्हय चेडवां, आमी जायते फावटी चेडवांक बोटां दाखयता आनी म्हणटात बायलो आनी चेडवां बेमर्यादेचे न्हेसतात. आयज काल दादले बेमर्यादेचे न्हेसतात. आमी सगळे बाबा भयणीनो देवाक मानता तशें आमची कूड सांबाळूंक गरज. देवान आमकां ही कूड दिल्या. बरे तरेन बाबा भयणीनो देवाक मानता ते भाशेन ही कूड आमी दुसऱ्यांक प्रदर्शन करूंक न्हय, दुसऱ्यांक दाखोवंक ही कूड न्हय, पूण देवाक मानता ते भाशेन ही कूड मंदीर कशें आमी सांबाळूंक गरज. आमी कशें आमचें न्हेसप न्हेसता. आमी देव मंदिरांत येता तेन्ना दुसऱ्यांक जागोर कसो आमी दाखोवंक सोदता. दुसऱ्यांचें मन आमी ओडून वता. दुसऱ्यांची दृश्टी, दुसऱ्यांची विश्ट आमी आमचेर घालूंक सोदता. बाबा भयणीनो, आमकां विचार करुया. आमची कूड आमी एक प्रदर्शनाचें हातियार केलां जाल्यार आमकांच आज विचार करुया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी बेमर्यादेचें जिवीत जियेता. आमी जायते फावटी आमच्या ह्या आधुनीक काळांत लिव इन रिलेशनशीप म्हूण हातूंत आमी बाबा भयणीनो जियेता. आमी पोजडी चलचित्रां पळयता. आमी एकामेका सवें बाबा भयणीनो वायट दुरुपयोग करता. काजारी जावनूय आमचो संबंद, आमचें लिंग दुसऱ्या सवें आमी सांबाळटा. आंकवाऱ्या सवें दुसऱ्या काजारी बायलां सवें दादल्या सवें आमी सांबाळटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमचें लिंग जावं दादलो दादल्या सवें जिवंक सोदता, बायल बायलां सवें जिवंक सोदता. आमचें बाबा भयणीनो मन पोजडपणाक गेलां. आमी बाबा भयणीनो हें बेमर्यादेचें जिवीत जियेता तेन्ना आमकां देवान जें मंदीर कशें सांबाळूंक दिलां तें बाबा भयणीनो आमी बोश्टायता. आज जेजू आमकां उगडास करता. जशे परेन मंदिरान ते वेपार धंदो करताले ते भाशेन आमचें जिवीत आमी करूंक सोदता. आमचें जिवीत बाबा भयणीनो फुक्याचें जिवीत कशें आमी जियेता. जायते फावटी दुसरो आमकां लॉन्स दिता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी तांचे गुलाम जाता. गुलामपणान आमचें जिवीत आमी जियेता. दुसरो म्हाका जेन्ना विक्रेक घेता तेन्ना जो म्हाका सांगता आय वर्क लायक अ स्लेव फॉर हीम. बाबा भयणीनो, म्हजें मन आनी चलोना. देवान म्हाका ह्या संवसारांत बऱ्यो येवजण्यो दिल्यात, देवान म्हाका ह्या संवसारांत बऱ्यो करण्यो करूंक दिल्यात, हांव बाबा भयणीनो करूंक सोदिना. दुसरे सुवातेर हांव बाबा भयणीनो म्यूट स्पेक्टेटर कसो ह्या संवसारांत जिवंक सोदता. म्हाका कित्याक पडलां, म्हजें धोरण जालां तूं आनी मेतेर पडो नाका, तूं आनी वचो नाका, अशें म्हजें धोरण जालां. हांव म्हजे हात बाबा भयणीनो कालोवंक सोदिना. हांव म्हजे हात लासूंक, म्हजी बोटां लासूंक सोदिना. कित्याक म्हजें धोरण जालां कीप माय सेल्फ एंड माय फॅमिली सेफ. हें आजकाल आमचें धोरण जालां. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना बाबा भयणीनो आमचो ताळो आमी बंद करून दवरला, आमी दामून दवरला. बाबा भयणीनो, दिसता की कोण आमकां फुगार करता. कोण फुगार करता?
आमचें अंतस्कन भितरल्यान आमकां खाता, पूण आमी बाबा भयणीनो हें अंतस्कन जागोवंक सोदिना. आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडला, चलोन दी चलता तें. आमी तर सांगल्यार आमकां धमकी मेवतली, आमी तर उलयल्यार बाबा भयण आमचें वायट जातलें, आमी तर उलयल्यार बाबा आमचीं कामां जावचीं नात. म्हजें कितें बऱ्याक पडटलें, म्हाका फुडाराक कितें फायद्याक पडटलें हें चिंतून हांव पावलां मारतां. निसणटण तुमचें जातलें अशें सर्वेस्पर आमकां सांगता. जेन्ना त्या वेळार त्या काळार आमचो ताळो तर आमी उबारिना, त्या वेळार बाबा भयणीनो आमकां पडून वचूंक ना, त्या काळार बाबा भयणीनो आमचें जिवीत तर आमी सुदारूंक ना, त्या काळार बाबा भयणीनो देव मंदिरांत जियेतात ते भाशेन आमी पवित्रपणान जिवंक ना जाल्यार बाबा भयणीनो आमचें खोटा. आज जिसू आमकां उगडास करता, तुमी जावन आसात देवाचें पवित्र मंदिर. तुमचें जिवीत पवित्रतायेन जियात. पातोक तुमी सोडून दियात, देवा सोशी परतून यात. पातकी जिविताक नो पयत जायात. आमी कितें उलयता तें पयलें बाबा मर्यादेन उलोवया. दुसऱ्याक मान रेस्पेद दिवंक आमी वावरया. दुसऱ्याक बरे तरेन बरे उतरांनी आमी पाचारुया. न्हय गेट आवट, न्हय हांगासरलो भायर वच, यू आर नो बडी, यू आर नथींग, असलीं उतरां आमी पाचारची न्हय. दुसरे सुवातेर आमचें नेसण बाबा भयणीनो बरें जावं दी. तिसरे सुवातेर आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें आमी जिवंक वावरुया. आनी आमच्यो कोरन्यो सगल्यो देवाचें मंदीर कशें आमी ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक देवाक पुर्ती कशीं जिवंक आमकां सगल्यांक आयचेच दिसा न्हय पूण ह्या आख्या कोरेजमाच्या काळान आमचें जिवीत नवसरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ चारून सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार उसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकुआन बरीतान सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्साल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकतार, पातकेची भोगसुणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार देव काकलुतसार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोजेंत आनी आपापल्या फिरगोजेंत पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपोत्या जिवितान आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारांत आपले कुडीचें निर्मलपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. कितलींच आमची भाव भयण ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. हे भिरांतीन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मोनाच्या भावा भयणीचो जेजूचेर भावार्थ वाडोवन आनी ताचेरूच पातयेवन जियोवंक
तांकां बापाचें बोल मागुया. मागुया किरीत भाशेन कालच्या दिसा आमच्या पादवीकाराक जायते जाणांनी ओकमानाची उतरां उलयल्यान तांकां देवान भुगसूंक तांचें मन उजवाडाव. मागुया जी आमकां विचून काडल्यान तांणी बरे तरेन आमचो फुडाकार करूंक. मागुया जे आमचे फुडारी आसात तांणी लोंच दिवना जावं पूण दुसऱ्यांक आनी पोरजेच्या बरेपणाक जाता तो वस्तू तांणी करूंक. मागुया आज किरीत भाशेन एक परिशद आसा CZMPचो, तो बरे भाशेन आपल्यो मांडण्यो लोकांनी धरूंक आनी वडिलांनी तांकां आयकूंक देवाचो आदार मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भोव सर्गींच्या बापा, असोक्त मनशां आमी, तुवें आमकां तुजें मंदीर कशें रचलाय, आमकां तुवें समूर्त दिलें. आमकां सायबा उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांतले पातका विणे जियोंक तूं शिकयताय. आमी तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान ती आमकां खालतिकायेन दी म्हूण आमी विनवती करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सावमून मागात. सर्वेस्परा भू पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कोर आनी सगलें आमचें जिवीत नितळ मोगान काळजाची भक्ती जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर काडयान सोत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी कोरी भोक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जोळटालें. देखून ताणें तुका व्हडी कुशेन आपल्या मोरनाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून सोमेज देवदूतान भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसारी पुरो जीवनपणा मोडवी, तुवें आमकां सोडली सोया. संसाराच्या सोडल्यार आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणून उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडे रगो सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातचो पोती भाग्यून सुसे, भाग्यून दमदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी, त्याची सुसंगता, त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
देवाक मानता तसली जिवीत आमी जिवंक आनी आमची कूड देवाचें मंदीर कशें आमी सांबाळूंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन दोतांगळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबाटाची दिसका आमची कुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. ही देवाची शेरी वस्त जेसू आमकां आमच्या उतरांनी, आमच्या नेस्पांनी आनी आमच्या जिविता वरवीं खरे पवित्रपणान जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मीक कुमयावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवूं आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवूं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान ओदीक ओदीक भरलोले सांदे आमकां कोर आनी पुरी न्हूच ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. आमचें मिशन संडे कलेक्शन आमचें फिरगोजेन जालां ते भाशेन आमची एनवलपाची कलेक्शन जाल्यात 73,713 73,730 रुपया. कॅलेंडराचें कलेक्शन जालां 8,660 रुपया 8,660. टोटल कलेक्शन जालां 82,390 रुपीज 82,390 रुपीज. सगल्यांनी जाणी तोकोस घेवन वावर केला आनी जाणी आपलें दान भेटयलां तांकां काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसना खातीर तुमी दिलां देखून तुमचेर पडूं म्हूण मागता. बाबा भयणीनो, आज केरीत भाशेन मडगांवां रवींद्र भवनान 10 ते 7 वाजे पर्यंत CZMP पब्लीक हियरींग आसतलें. जायते पावटी बाबा भयणीनो, आमी इगोर्जेंतान तुमकां उलो मारता, तुमच्या कानार सादयता. तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार आमी तुमकां बोब मारता. अशें दिसता की आमी आमकां लागून करता म्हणून आमी दौलत पुजायता. आमी बाबा भयणीनो काजारी न्हय, आमकां भुरगीं बाळ नात म्हणटकूच चोत्र आयदोरची तुमकां भुरगीं बाळ आसा, तुमचो फुडार आसा, तुमकां आपलें कुटुंब आसा. तुमकां गरज तुमचो फुडार आनी फुडाराचे पिळगेक सांबाळून दवरूंक. जायते फावटी बोबाड मारता तेन्ना तुमी आयकोनात, निमाणे वक्तार मागीर म्हणटात आमकां खबर ना आनी निमाणे वक्तार रडटात. म्हणटच आज तुमचे घरां जायतीं CZMPंत दाखोवंक नात. समजो नाकात आमी दर्या देगेर रावनात म्हणटात आमकां हें ना. जी कोण दर्या देगेरूच न्हय, जी कोण पयस गांव आसा तांकां पोत्यान वचूंक पडटलें. कित्याक जेन्ना वेळ येतलो आनी एरिया डिक्लेअर करतली तेन्ना सगलो गांवूच बाबा भयणीनो तातूंतलो व्हरून आनी खंय घालतले. म्हणटच तुमी पयले सुवातेर वचून तुमचें पब्लीक हियरींग आसा तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडूंक गरज. बोबाड मारून तुमकां सांगची पडटा, कित्याक तुमचें मन आसून उजवाडोंक ना. जायते फावटी मन उक्तें दवरूंक ना. म्हाका कित्याक पडलां, म्हजें घर हें ना, आसूं करून दी कोणाक कोत्ता तें, आमचो वेळ जालो अशें चिंतात बाबा भयणीनो. तशें करचें न्हय, पूण तोकूच घेवन वचात, तुमचें ऑब्जेक्शन कितें आसा तें सांगात. किरीत भाशेन आज सकाळीं 10 ते सांजे 7 वरां पर्यंत म्हणटा सगलो वेळ रावची गरज ना. तुमी वचून आयकात, तुमचें ऑब्जेक्शन आसात ती सांगात. 3 वरांचेर जाल्यार 3 वरांचेर वसात दनपारांचें आनी थंय वचून तुमी ऑब्जेक्शन फायल करूंक गरज. आमचो आदलो पादविकार फादर नोना तारावच सोंपून गेलो, ताचे खातीर आमी मीस भेटयतल्यो 10 तारखेर सकाळीं 7 वाजता. पंचायताची नोटीस आयल्या. मुर्मुगांव प्लॅनिंग आनी डिवेलपमेंट ऑथॉरिटी ड्राफ्ट. बाबा भयणीनो, होय गरजेचो. तुमी जायते फावटी म्हणटात आमकां खबर ना. हो डिवेलपमेंट प्लॅन आयला MPDA ODP म्हणटात पळय तो 2030 वर्साचो रिवायज केला, विलेज पंचायतीन दवरला. तुमी वचून तुमचें नॅसेसरी थंय कितें गरजेचें आसा, आपल्याचें घर आसा, आपल्याचें बाट मार्कात आसा वो ना तें पळयात. आनी इन्स्पेक्शनाक तुमकां तारीख निमाणी आसा ती 28 मार्च. म्हणटच वचून तुमचें जर कितें ऑब्जेक्शन आहा बरोवन तुमी दिवचें. आज किरीत भाशेन सगल्या संवसारांत आमी किरीत भाशेन बायलांचो दीस मनयता. म्हणटच ह्या निमतान फाल्यां आमी बायलांचो दीस विलेज पंचायत ह्या चिकालीम पंचायतान आमी मनयतले. थंय जायते प्रोग्राम विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी करतले. सगल्या बायलां लागीं मागता थंय तुमी हाजीर जावं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Jesus.